ए रावा गो हय खंय धांवता गो आयज इंटरनॅशनल यूथ डे आसा इंटरनॅशनल यूथ डे बद्दल तुजो कितें मॅसेज आसा कांय ना आयज कितें तरी बदलपाक जाय न्हू देश घडपाक जाय देश घडपाक जाय जाल्यार पयलीं आमकां सुदारचें पडटलें. विकसीत भारत जावपाचो आसा विकसीत गोंय जावपाचें आसा सो हें कशें जावपाक जाय अशें दिसता तुका कशें म्हणल्यार खबर ना. तुमचे कितें विचार आहा जेन्झी मगो तुमी अं, आनी तुमी शिक्षण मंत्र्याक देवयले मगो केंद्राचे आनी कितें तुमकां आतां फुडें कितें क्रांती घडोवन हाडपाक जाय अजून काय चिंतोंक ना हेचेर हांवें तरी. ना तूं कितें शिकता तर हांवें BEd केला. बीएड म्हणजे भुरग्यांक शिकयतले मगो मागीर भुरग्यांक कितें शिकयतले सांग भुरग्यांक कितें शिकयतलें. शिक्षा दिवपाक जाय आतां ह्या तुमी जेन्झीनी फुडल्या पिळगेक कितें शिक्षण दिवपाक जाय सांग कशें फुडें आमी बरें घडोवंक शकता तें शिकोवपाचें. तर ह्याच माध्यमांतल्यान सरकारान प्रशासनानूय कितें बदल जावपा आतां हे खड्डे पडल्या पळय रस्त्यांचेर हेजेर तुका कितें सांगूंशें दिसना सरकाराक आसूं एक दीस सरकारूच पडटलो हितूरूच सरकारूच पडटलो हितून. तेन्ना सारकें जातलें. म्हणजे जेन्झींची विचार तल्लक बुद्धी पळोवया कशी ती ऑन द स्पॉट म्हटल्यार ते सरकारूच पडोंक ह्या खड्ड्यांनी हय सारकें नाव कितें तुजें आसूं चल बरें इंटरनॅशनल यूथ डेच्या निमतान आमी आयिल्ले आसा पणजेच्या बस स्टँडाचेर हांगासर जे जे युवा भुरगे येतात त्यांची मतां जेन्झींची मतां आयकोन घेवपा खातीर तांचे विचार कितें आसा देश घडोवपा खातीर हे आमी आयज तांच्या कडल्यान जाणून घेतले सद्या आमी मिलेनियल्स म्हटल्या उपरांत सद्या जेन्झी मदीं कितें एक उचंबळाय आसा आमी पयलीं हांगासर गर्दी करताले बस स्टँडाचेर कॉलेज बिलेज सुटले काय आनी एक ग्रूप आसतालो तसो काय आतां सद्या आमकां खूब कमी प्रमाणांत पळोवपाक मेळटा मात्र सध्या हे जेन्झी जे आसा त्यांचे विचार तुमच्या मेरेन हाडपा खातीर आमी आयिल्ले आसा भाऊ सध्या आयज इंटरनॅशनल यूथ डे आसा सो तुमचें कितें म्हणणें आसा एक कितें मॅसेज दिवपाचो आसा तुमकां देशा खातीर देशा खातीर म्हणजे इंटरनॅशनलायज यूथ डे दॅट्स अ बिग गुड थिंग लायक दीस इयर हे जे आजकालचे जनरेशनाचे जे यूथ आसा लायक अज वी आर डुईंग मेनी थिंग्स द प्रोटेस्ट एज वी हॅव सीन मेनी थिंग्स वी हॅव डन आमी खूब बऱ्यो गजाल्यो केल्यो म्हणजे अशें म्हणना की सगळ्योच बऱ्यो गजाल्यो केल्या वी आर डीन सम बॅड थिंग्स ऑल्सो बट दीस यूथ इज डुईंग व्हेरी ग्रेट दे आर गोईंग टू व्हेरी म्हणजे खूब व्हडल्या पातळीचेर वता आणि आय होप की अशेच सगळे भुरगे आमच्या भशेन देन अदर्स फ्रॉम हू आर मच यंगर देन अस हू वील लर्न समथींग बेटर सो आय गेस दॅट्स अ गुड थिंग आय गेस अबाउट अस एंड एवरीथींग सध्या आतां गोंयांत ज्यो कितें घडामोडी चल्ला तेका तूं कसो पळयता एज अ यूथ गोवा घडामोडी चल्ला म्हणजे हांव कितें म्हणटा की कितें तरी कोणी तरी कितें स्टेप घेवपाक जाय ऑर समथींग दे हॅव टू डू ऑर समथींग लायक दॅट सो जे आजकालचे यूथ कितें करता और जे गोवा खातीर कितें तरी चल्ला जी हे चल्ला कितें म्हणटा ते वी विल से संघर्श जो चल्ला और कितें तरी चंबळ आहे त्यांचे एक or something so that they are doing something so that's a good thing I guess I'm not saying that हांव सगळ्यात गजाल्यो पाठिंबा दिना but yeah someone is doing something so that's a good thing everyone should do something for the country for the Goa ओके सो आणि डेव्हलपमेंट बीन कसो तूं पळयता development of the Goa म्हटल्यार I would say okay I don't want to be anything politic or something like that की माझ्या मतान there are somewhat हे म्हणटा ते खूप कमी खंय थोड्योश्यो गजाल्यो आसा ते चड्यो सारक्यो जावपाक जाय बऱ्यो जावपाक जाय मे बी फॉर रोड्स म्हणपी और समथींग लायक दॅट आय एम नॉट सेईंग कंप्लिटली देर आर ब्युटिफूल रोड्स ऑल्सो बट खंय ना खंय तरी अशें आसता की थोड्या लोकांच्यो ज्यो गरजो आसा त्यो पूर्ण जावपाक जाय पुऱ्यो जावपाक जाय आनी यूथ आर द वन्स वीच आर डुईंग दॅट आय गेस ऑर द अदर पिपल्स ऑल्सो सो आय गेस दॅट्स अ गुड थिंग ओके एज अ जेन्सी तेणे एक बरो हांगासर मुद्दो मांडिल्लो आसा मूलभूत गरजो ज्यो आसा बेजीक नीड त्यो पयलीं पुराय जावपाक जाय तो खरो विकास आसा ही एक बरी तुणे एक स्पश्टता मांडिल्ली आसा आनी नेचरा कडेन बीन तुमी पळयना नेचराची खंय तरी that's a nature is one of the most beautiful thing about youth because nowadays youth will focus on nature only म्हणजे आजकालचे जे युवक आसा हे आसा म्हणजे ते जेन्झी लोक असे ट्रेकिंगाक वता हेका वता दे आर इन टू नेचर अकॉर्डिंग टू मी द फोटोग्राफी वॉट दे डू दे यूज द हाय इक्विपमेंट फोटो कॅमेरास एंड ऑल दे कॅप्चर द एसेन्स ऑफ द नेचर ऑल्सो सो माझ्या मतान ही एक गजाल बरी आसा युथांची अशी दिसता दे लायक टू बी इन एनवायरमेंट सो आय थिंक अकॉर्डिंग टू मी दॅट्स अ गुड थिंग अँड आय ऑल्सो लव नेचर आय गो ऑन trips and everything so yeah nature is one of the beautiful thing we have to save that also so yeah बाबा तू खूप बरो उलयलो नाव कितें तुजें अरे नो बापा
अर्णव बापट. बापट बरो तूं एक गोंय बदलपाक शकता, गोंय घडोवपाक शकता, विकसीत भारत करपाक सुद्दां एक तुजो बरो दृश्टिकोन आसा. सरकारान जर तुजो विचार अमलात हाडलो जाल्यार निश्चित एक बरी डेव्हलपमेंट निसर्ग सांबाळून आमकां करपाची क्षमता तुवें सरकाराक दाखयलेली आसा. म्हाका एक सांगपाक जाय, आमचो गोंयचो सरकार इज वन ऑफ द बेस्ट सरकार. म्हणजे बाकीचे जर आमी हे बी पयले तेंचे इतले हे ना, पूण गोंय एक असो आसा जे डू एवरीथींग टुगेदर. एकता आसा सगळ्या मनशांच्या मदीं, सगळ्या गोंयाच्या पार्टीज हे ते म्हटल्यार सगळे म्हणजे ऑल आर टुगेदर. सो दॅट्स अ ब्युटिफूल थिंग ऑफ दी गोवा. सो दॅट्स वाय आय से गोवा इज नॉट ओनली फॉर ड्रिंकींग हे ते. गोवा इज मच मच ब्युटिफूल ऑल्सो. बरो मेसेज दिला सरकाराक सुद्दां. बाबट बाब, थँक्यू सो मच. हॅलो, आयज मगो इंटरनॅशनल यूथ डे. सो एज अ यूथ तुमकां कितें मेसेज दिवपाचो आसा सगळ्यांक, म्हणजे युथांकूय आनी सगळ्या हेका, म्हणजे सरकाराक, प्रशासनाक कितें एक मेसेज, पॉझिटिव्ह मेसेज कितें गो काय सांगू मनान कितें तुमचें आसा, कितें बदल जाय, देश बदलपाक जाय, गोंय घडपाक जाय अशें? आमचे रस्ते सारखे करा. सध्या खूप म्हणलेल्या पर्वरी सायडीन बीन आमचे रस्ते सारखे करा. इतले परवरीचे हा पर्वरचे हय. अजून सारकें जावंक ना. आतां वयल्यान वयर रस्तो गेला मगो, तो फुडाराक तुमकां बरो म्हणटा. वयल्यान जसो गेला पण अजून आमचे सकयले काय सारखे जावना न्हू. आजून त्रास काडीत वयचे पडटा. आनी आमकां त्रास काडीत वयचे पडटा. हय फुडें मागीर ते बरे बरे जावचे ना रस्ते. फुडें जातले, पण आतां सध्या आमी कितलीं वर्सां जालीं, 2-4 वर्सां जालीं तितूनच्यानूच वयता. हय. एनवायरमेंटाचे बीन कशें कितें आहा? एनवायरमेंट म्हणजे विकास जावपाक जाय काय एनवायरमेंट राखपाक जाय अशें कितें बीन? विकास जावपाक जाय, बट खंय ना खंय एनवायरमेंटूय राखपाक जाय न्हू आमकां. सो तशें सध्या हांव पर्वरीचें म्हणटा, हांव इतलेंच सांगपाक शकता की आमचे सध्या रस्ते खूब हे जाल्ल्या. परवरकाराचे यूथ म्हणून तुमकां सध्या रस्ते आपल्या जाग्यार घाला, हे तुमची मागणी आसा. गरजेची पावसांनी बीन जाल्यार खड्डे बीन पडल्या मनशां पडपाचे बीन खूब चान्सीस आसता. तूं कितें शिकता? हांव सध्या TY BCom. हय, थँक्यू. थँक्यू. यारे हय, यारे यारे उलय रे, हय कितें तरी उलय रे. कितें कितें उलय? इंटरनॅशनल युवा डे बद्दल कितें? खबर ना म्हाका. युवा डे, इंटरनॅशनल डे खातीर युवांच्यो बायट्स घेवपाक येयला. पूण युवाच दिसना. पयलीं सारके युवा जे हांगासर रावताले कॉलेज सुटल्या उपरांत एक ग्रूप बीन करून, तशें आतां कोण रावना. कोणाक कितें विचारतलो, खंय वयतलो? कॉलेज सुटले काय भुरगे शूट मारतात. आमी तरी बेश्टे अशे रावताले, गजाली करताले, 4 गोश्टी विचार देवाण घेवाण जाताली. आतां युवा तशें ना, चल्ले घरा. राव रे, राव रे. हय, इंटरनॅशनल युवा डे आसा. तुमचे कितें एक मेसेज बीन दिवपाचो आसा? होतो अंतरो होतो बे तूं उलय, तूं उलय. हांव म्हाजो काय ना. टुडे इज इंटरनॅशनल युवा डे रे, आनी तुका कितें एक मेसेज बीन दिवपाचो आसा कितें? इंटरनॅशनल युवा डे आज मेसेज मेसेज काय ना. इंटरनॅशनल युवा डे कितें बदल बीन घडोवंक जाय, देश विकसीत जातलो बीन जाल्यार? बदल जेन्झी मरे. हय बदल घडोवपा जाय म्हळ्यार आतां ते सगळे E20 पेट्रोल बी हाडला, ते मातशे गाडी वाट लागता. पोन्न्यो गाडयो कोणा कडेन आसा जर मेंटेन बी करपा जाय जाल्यार. तुजे कडेन गाडी आसा तर हय म्हणजे E20चो प्रभाव पडला गाडी. टीचो गाडी म्हळ्यार जर कोणा कडेन आतां पोन्न्यो गाडयो बी आसा आनी जर तांकां तो मेंटेन करपा जाय जाल्यार E20 पेट्रोल बी आसा तांकां मागीर ते डॅमेज करता आनी प्रॉब्लेम येता ताजे खातीर. आनी मागीर रस्ते मातशे सारके करपा जाय आनी आनी आतां सध्या ते हे कॅमेरा बसयल्ले AI तेजे बद्दल कितें? ना ते बरें आसा कित्याक एक्सिडंट खूब जाताले न्ही हालीं, सो ताजे खातीर बरें आसा ते. E20 इथेनॉल पेट्रोल जे आसा तेचेर खंय तरी मातसो मातसो कमी करपा जाय कित्याक आतां वाडोवपा जाता न्ही. E80 बी कितें करपा सोदता ते मागीर खूब डॅमेज जातल्यो गाडयो आनी मागीर लोकांक प्रॉब्लेम जातले म्हणून हे बंद करपाक जाय म्हणटा. आनी त्याच्या व्यतिरिक्त E20चेर पर्यंत दवरल्यार सुद्दां पुरो आसा. E80 बी मागीर चड येतले डॅमेज. ही ई व्हेकल्स आहा त्यो E-व्हेकल्स बरो आसा, एनवायरमेंटाक बरो आसा न्ही सगळे त्यो E-व्हेकल्स बी. आनी शिक्षणा बद्दल कितें मत आहा तुजें? शिक्षणा बद्दल शिक्षण आतां इम्पॉर्टंट आसात न्ही सगळें. आतां तूं कितें शिकता? हांव आतां आर्किटेक्चर स्टुडंट फर्स्ट. शिक्षणात कितें आतां तुमकां पळय आतां फाटीं जेन्झीनी एक प्रोटेस्ट केलो, शिक्षणात पारदर्शकता जाय बीन म्हणून सांगलें. तर तुमचें कितें अशें गोंयच्या युथांची कितें मागणी आसा? गोंयच्या युथांचे बद्दल आतां अख्ख्या गोंयच्या युथा बद्दल हांव उलोवपाक शकना एकटो म्हणून. पूण आतां गोंयान सध्या तरी बरें चल्लां आनी कांय हें जावना चड. गोंयचें एज्युकेशन सिस्टम तरी मातशी बरी आसा. तितले भायरचे मागीर ते वेगळे आसतात पूण गोंयचे तरी बरें आसा. गोंयांत सगळ्यो सुविधा तुमकां बऱ्यो आसा? गोंयान सुविधा बऱ्यो सगळ्यो.
हॅलो, आयज इंटरनॅशनल युवा डे आसा, सो तेचेर तुमकां कितें उलोवपाचें? इंटरनॅशनल युवा डे आसा, सो तुमचो मेसेज बीन असो कितें एज अ युवक, एज अ यूथ कितें म्हणत कितें आसा म्हणजे तुमी कितें शिकता? आमी ऑलरेडी नर्सिंग केला डिप्लोमा सो जालें आमचें आज So, हातूंत फुडें जॉबां खातीर बीन तुमकां कशें कितें आसा? जॉब नर्सिंग शिकोन बरें फ्युचर आसा? ओके आसा खंय शिकता तुमी नर्सिंग? श्री भूमिका नर्सिंग कॉलेज आमचे ऑलरेडी झाले आता जस्ट आम्ही रजिस्ट्रेशना खातीर येयलेली एज अ यूथ तुमचो आतां एक मेसेज कितें आसतलो तुमच्या फुडल्या जनरेशनाक बीन? सांग कितें फायदो ना स्टडी करून जॉब कितें मेळना पण स्टील होप जॉबा खातीर संघर्ष करचो पडटा हय खूब कॉम्पिटिशन वाडला चड इवन नर्सिंगेन सुद्दां. हय खूब वाडला इवन खूब आतां सद्या अशें आसा की खूब कॉम्पिटिशन वाडला खूब भुरगीं अशीं आसा जी खूब स्टडी करून खूब तेंच्याकडे व्हडले व्हडले डिग्री आसा बट मे बी ती घरा आसतली ते खूब अशें कॉम्पिटिशन चड जाला आतां ह्या सो सगळींच धांवता सगळींच जॉबा फाटल्यान आसा सगळींच जॉब जाय म्हणटा तशी बाकीचे हेर आनीक कसले विशय आसतले जाल्यार म्हणजे आतां वेगवेगळे विशय जेन्झी जे आसा ते मुखार हाडीत आसा, हातूंत तुमकां कितें एक वेगळो संदेश दिवपाचो? शिक्षण जालें तुमचें पूर्ण, सो आतां फक्त तुमी जॉबा खातीर तुमची धडपड आतां फुडें चालू जातली, सो हितून खंय तरी पारदर्शकता जाय अशें तुमचें मागणें आसा. हय हय आतां सध्या तुजो मेसेज कितें आसा एक यूथ मरे तूं म्हणजे युवा पिळगे खातीर एक इंटरनॅशनल युवा डेच्या निमतान तूं कितें सांगपाक सोदता? एज अ यूथ म्हणल्यार आतां कित्याक सायबर क्रायम जे आसा न्हू इट्स लायक व्हेरी कॉमन इन दीस डेज. मेन म्हणल्यार सरकारान सोशल मिडियाचेर मेन फोकस करूंक जाय बिकॉज लोकांक सद्या खातीर लायक प्रायवसी नांवाची काय येत ना, लायक पीपल डोंट हॅव प्रायवसी टू देम आनी तेंचे फोटोज बीन सगळे लीक जाता वीच लायक तेज्या खातीर खुबशे आमचे यूथ जावं ते आतां निटाचे पेपर बीन कशे लीक जाता, सरकारान तेजे बद्दल मातशें चिंतोंक जाय. दे नीड टू चेंज द एड्युकेशन मिनिस्टर अँड जालो चेंज जालो ना जालो बट आय सजेस्ट अ ऑनेस्ट पर्सन शूड कम बिकॉज पॉलिटिक्स म्हणल्यार कितें आसा तोच मनीस एवरी टायम थंयसरूच येता बिकॉज आतां पॉलिटिक्स म्हणल्यार कितें तो आपल्याच मनशाक कळटलो ही वोंट टेक एनी अदर गाय हू इज एन आउटसायडर. सो आय सजेस्ट द गव्हर्मेंट टू टेक सिरियस टू बी सिरियस अँड टेक डिसिजन्स दॅट आर गुड फॉर द यूथ. म्हणजे जो सकयल बसता तेच्या परस वयर कोण बसला तेकाच पदा वयल्यान देंवोवचो म्हणटा, हय सगळी सिस्टम जाग्यार येतली. कित्याक भावा ताळी मरे एका हातीन वाजना. देर आर अ ग्रूप ऑफ पीपल हू आर लायक गिवींग अ ग्रूट टू दीस आनी मेन म्हणल्यार आमचे जे स्टुडंट्स आसा तांकांय बरी एड्युकेशन फॅसिलिटी मेळोंक जाय. थँक्स टू पिपल्स हायस्कूल म्हणजे स्कूल बरी आसा बट देर आर सम स्कूल्स आय वोंट टेक द नेम आय वोंट डिस्क्लोज द नेम्स बट देर आर सम स्कूल कोणाक एड्युकेशन फॅसिलिटी ना, स्पोर्ट्स फॅसिलिटीज ना, देर आर इनइक्वालिटीज इन सम स्कूल्स. People even judge students by their names, surnames, or even their religion, caste, gender. There is no equality in these days. So I would suggest the government just to take, just help the students. म्हणजे जेन्झींची बुद्धिमत्ता तुम्ही पळया, म्हणजे एका हातांतल्यान टाळी वाजना म्हणटा खंय तरी पाणी मुरता म्हणून हे सगळे घटना घडत आसता आणि त्याच बरोबर शिक्षण प्रणालीन सुद्दां खंय तरी एकवट आनी कितें म्हटलें तें इनइक्वेलिटी जाता. सो ते सगळे जाग्यार हाडपाचें अशें ताणें मत उक्तायल्लें आसा. तुजें नांव कितें बाबा? अनिकेत. खूब बरे विचार आसा तुजे आणि एक देशाच्या भविष्या खातीर देश बदलपा खातीर तुमच्या सारक्या युवकांची गरज आसा. खूब खूब धन्यवाद. नॅशनल यूथ डे, सो वॉट यू वॉन्ट टू गीव अ मेसेज टू द सरकाराक, गव्हर्मेंटाक किंवा प्रशासनाक? To keep supporting the youths for a better future, for different activities like sports, studies, and whatever they want to do. So I would just say that whatever the youths are willing to do, just keep supporting them. That's it. सो एज अ जेन्झी मगो तूं, सो आतां कितें बदल किंवा कितें चेंजीस तुमकां अशें जाय कशें दिसता? वेगवेगळी आंदोलनां सद्या गोंयांत जाय आतां. केंद्राक सद्या E20 वयल्यान पेट्रोला वयल्यानूय सद्या मुवमेंट चालू आसा. सो तुमकां कितें दिसता अशें कितें बदल जाय कशें? सो जशें की हांव एक स्पोर्ट्स पर्सन आसा, सो म्हाका अशें दिसता की स्पोर्ट्साक लागून आमी खूब फाटीं उरता बिकॉज आमकां तितके फॅसिलिटीज आसना. चड करून पळयल्यार आमच्या गोंयांत तितके फॅसिलिटीज ना. सो हांव हेंच मागता की जे कोण आमचे गोंयान खुबशे जाण आसा तेंचे कडेन खूब क्वॉलिटीज आसा जे स्पोर्ट्सान खूब फुडें वचूंक शकता आनी इंडियाक सुद्दां रिप्रेझेंट करूंक शकता. बट तांकां फायनान्शियल केन्ना प्रॉब्लम जाता ते गव्हर्मेंटसून तांकां सपोर्ट केन्ना मेळोंक ना. सो गव्हर्मेंटसून सगळे जे आमचे गोंयान एथलीट्स आसा
तांकां सपोर्ट मेळोंक जाय इन ईच एंड एवरी स्पोर्ट्स फील्ड जाल्यार आमचो गोंय फुडें पावतलो इन म्हटल्यार गोंयांतली अशी चड दिसतली आमकां की इंडियाक रिप्रेझेंट करता. हरशीं आमी पळयल्यार दुसऱ्या स्टेटींतल्यान आमकां दिसता ती रिप्रेझेंट करता मेडलां हाडटा पण आमचे गोंयचे चड कोण दिसना बिकॉज गोंयाक चड सपोर्टूच ना. सो हांव तेंच मागता की सगळे जे कोण स्पोर्ट्सान आसा तांकां सपोर्ट दिवचो. फक्त शिकपाक आसता की जे कोण टॉपर्स आसता तांकांच फक्त सपोर्ट दिवप न्हय. तुमकां प्रशिक्षण बीन मेळना आतां शिकतले जाल्यार तुमकां योग्य गायडन्स मेळना? मेळटा बट तितकें मेळना लायक अकॉर्डिंगली कशें आसूंक जाय व्हेरी रेअरली म्हणूं शकता. इज अ इंटरनॅशनल युवा डे. सो एज अ यूथ तुमचो मेसेज कितें आसतलो? म्हणपाक खबर ना. इंटरनॅशनल यूथ डे. यूथ डे तूं कितें शिकता? मास कम्युनिकेशन शिकता. मास कम्युनिकेशन म्हणजे जर्नलिस्ट बीन तुमकां जर्नलिझम जर्नलिझम तुमकां रुची आसा. सो एज अ जर्नलिस्ट तुका देशाचें भविश्य किंवा आमच्या गोंयचें एक जर पळयतलो सद्याचें फ्युचर जाल्यार तुका एज अ यूथ कितें सांगपाक सोदतले तूं? स्टडी वेल, फोकस ऑन द फ्युचर, डोंट गेट ड्रॅग्ड इन बाय बॅड पीपल ऑफ द फायट. चेंजीस बीन कितें जावपाक जाय? चेंजीस आय डोंट नो एक्झॅक्टली वॉट्स. पारदर्शकता म्हणजे क्रेडिबिलिटी बीन जी आसा आतां फाटीं जेन्झींनी कशें प्रोटेस्ट केले आनी शिक्षणान एक पारदर्शकता क्रेडिबिलिटी मिनिस्टरा कडेन मागली तशी तुमकां खंय एक स्पश्ट वळण म्हणजे प्रशासनाक दिवचें जाल्यार खंयच्या गजालींनी सरकारान भुमिका घेवची अशें तुमकां दिसता? इक्वल रायट्स सगळ्यांक तशें फॉर नॉट जस्ट फॉर द एल्डर पीपल, इवन फॉर द यूथ. आय वूड से दॅट मच. एज अ यूथ म्हाका दिसता की सगळ्यांनी सगळ्यांक इक्वॉलिटी दाखोवची. कोणाक अशें वायट हें करा. हांव एक तर पळयता खूब लोक आतां आजुनूय अनइक्वल आसता जावं ते कास्टाचे जाल्यार रिलिजन बेस्ड, कलर बेस्ड. सो हांव म्हणटा सगळी यूथ्स जी शिकलेली एक्चुली आसता आतां यूथ शिकता सो म्हाका जाय ती इक्वॉलिटीन रावची आनी हय इंडिया तसो डेवलप जावपाक खूब हेल्प जातली. एकवटान रावचें अशें तुमकां दिसता? हय इक्वॉलिटी आसची एज पर. कितें शिकता? हांव फर्स्ट इयर BCom ऑफ श्रीनिवासाय सिनाय डेम्पो कॉलेज. सध्या ते आतां सगळे पॉलिटिकल रिजर्वेशन बीन मेळ्ळा तातूंतल्यान तेजेर बीन तुका कितें उलोवपाचें आसा? हय एक वाटेन अशें दिसता की जनरल कॅटेगरीकूय फाटीं उरता बिकॉज STक अशेच सिट्स मेळटा बट अशें हांव म्हणना STकूय फुडें व्हरचें आनी वांगडा जनरलाकूय आसा तांकां फेर आसपाक जाय सगळ्यांक. सो या म्हणल्यार ST सुद्दां फुडें वयचें तेंच्यांनी करचें आनी तेंच्यांनी पुवरांक सुद्दां रेज करपाक हें करपाक जालें. अशे तरेन एकवट राखचो अशें तूं हांव मागता एकवट. व्यतिरिक्त आतां हेर विशय खुबशे गोंयांत आसा, आंदोलनां जाता, हेचेर तूं कशें पळयता एज अ जेन्झी म्हणून? हांव जाल्यार म्हाका जाल्यार खूब बरें दिसता बिकॉज आजकालची यूथ न्हिदलेली ना अशी तरी दिसता म्हाका जी उठ्ठा आनी आपल्या अगेन म्हणल्यार कितें वायट जाता तेच्या अगेन्स्ट उबी रावता ताका लागून खूब बरें दिसता. सो हांव म्हणटा कितें अशें अन्याय सहन करपाचो न्ही कितें असल्यार तेच्या अगेन्स्ट रावपाचें आनी कितें बरें आसता तेच्या अगेन्स्ट आनी हय आनी आपल्याक जस्टीस मेळचो अशें सगल्यांक हय म्हाका दिसता. आतांचो यूथ सध्या सक्षम आसा म्हणजे देश बदलपा खातीर आनी चेंजीस हाडपा खातीर अशें तुजें मत आसा? हय हय तुजें नांव कितें? मयुरेश खांडेपारकर. थँक्यू. इंटरनॅशनल यूथ डे आयज इंटरनॅशनल यूथ डे. इंटरनॅशनल यूथ डे आयज. सो एज अ यूथ तुमचें कितें मत आसा किंवा तुमचो कितें मेसेज आसा गोंया खातीर किंवा देशा खातीर? काय जेन्झी मगो तुमी? काय आयडिया ना सध्या म्हाका. गोंयांत कितें सध्या चल्लां तेजी कितें आयडिया ना? बदलत गोंय बदलत चल्लां आनी विकसीत भारत जावपाचो आसा. 2035 म्हटल्यार विकसीत गोंय जावपाचें आसा. 45 म्हटल्यार विकसीत भारत जावपाचो. पळयना कितें पळयना कसलें. आयच्यान पळय आमचें गोमंतक टीव्ही पळयता सगळें तुका न्यूज कळटले. गोमंतक टीव्ही सगळें एंटरटेनमेंट आसा, न्यूज आहा सगळें युथां खातीर बीन. ओके. आमी आतां पळयले खूब जेन्झीन बद्दल आनी आयज इंटरनॅशनल यूथ डे आशिल्ल्या कारणान आमी युवकांची मतां जाणून घेतली आनी वदळच्यान आमच्या बरोबर एक बस स्टँडाचेर हो भाऊ आसा तो आमकां सातत्यान पळयत आसा. तुमचें कितें मत आसा आयच्या युवा पिळगे खातीर तुमकां एक कितें संदेश दिवपाचो आसा अशें दिसता? संदेश बिंदेश अशें म्हणजे कांय न्हू पूण भुरगे आयचे भुरगे हे संवसारान बरे हुशार आहा ह्या काळान हे कंप्युटर युगान बरे शिकता भुरगे. गोंयचे
शिक्षणा बद्दल सगळे कॉलेजींनी आख्खे गोंयभर कॉलेजींनी भुरगे बॉयज जावं गर्ल्स जावं सगळे शिक्षणांनी बरे आहा, बरे मार्क्स हाडटा. एज्युकेशन डिपार्टमेंटूय बरी काम करता. तंत्रगिन्यान वाडला, टेक्नॉलॉजीचोय बरो वापर करतात भुरगे. वय आनी गव्हर्मेंट तांकां आनीक बरो सपोर्ट तेंच्यांनी तांकां कितें आनीक मेसेज बीन असो आहा तुमचो ते भुरग्यांक? भुरग्यांक मेसेज म्हणजे तेच चड सोशल मिडियान मोबायलान ध्यान दिनासतना आपले शिक्षणान बरे डेली बाय डेली वाचप, शिक्षणान ज्ञान हे दिवप हे माझे म्हणणें. सोशल मिडियाचो वापर जो आसा तो बऱ्या कामा खातीर वापरचो असो भाऊन एक मेसेज दिलेलो आसा युवकांक. अशा तरेन इंटरनॅशनल यूथ डे निमतान आमी युवकांच्या मनान कितें आसा हे पणजे बस स्टँडाचेर येवन तांची मतां जाणून घेतली. म्हाज्या बरोबर आसा कॅमेरामॅन हिरण्येश आडारकर आणि हांव गौरीश परब आमोणकर. अशेच वेगवेगळे कार्यक्रम आणि आमच्यो बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.